तानमार प्रकल्प हो जाता अशें तांकां दिश्टी पडना। ते जे उलयल्या तितून समजता आमकां की तानमार प्रकल्प जावंक शकना आनी तेका पर्यायी व्यवस्था वेस्टर्न ग्रीड जो कोल्हापूरसून त्या वाठारांत वाया कोल्हापूर येवंक शकता अशें तो म्हणटा। पर्यायी व्यवस्था आमचे कडेन तयार आसा, सगळी साधन सुविधा यंत्रणा आमची हांगा तयार आसा आनी वेस्टर्न ग्रीडांतल्यान ही लायट कोलवाळ मेरेन येवंक शकता आनी जी यंत्रणा साधन सुविधा आमची कोलवाळ आसा थंयसून ती मुखार शेल्डे वीज केंद्रा पर्यंत पावंक शकता हे तेंच्यांनी काल मान्य केला। आनी हे मान्य करता आसतना तेंच्यांनी आपणाच्या सरकाराक उक्ताडार हाडला। जर ह्या सरकाराक खबर आसली की तेंचे कडेन सगळे साधन सुविधा उपलब्ध आसा, पर्यायी व्यवस्था जावंक शकता, तामनार प्रोजेक्टा वरवीं आमची झाडां झुडपां रानां वनां आमची जनावरां जीव जंतू हेंकां आमी वाटोवंक शकताले, हे जर हेंकां खबर आसली, पर्यायी व्यवस्था आसली जाल्यार मागीर जबरदस्ती कित्याक? लोक तुमकां सांगता आमकां हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट नाका, जितूंतलो एक प्रकल्प हो तामनार प्रोजेक्ट। लोक तुमकां सांगता, मागणी करता, झगडटा, तुम्ही तुमचे तेच घेवन बसले आनी आयज हो पिकी लायटीचो मंत्री सांगता की आमचे कडेन पर्यायी व्यवस्था आसा, तेच्या वरवीं आमची साधन सुविधा तयार आसा, तेच्या वरवीं लायट हाडपाचें काम आमी करतले। कित्याक गोंयांत दर वर्सा 100 मेगावॅट लायट लागता आनी ही वीज मुखावेल्या 3-4 वर्सांत आनीक वाडोवंक शकता, 300-400 मेगावॅटा पर्यंत वाडोवंक शकता। तुमचे कडेन सगळ्यो साधन सुविधा जर तयार आसतना ही पर्यायी व्यवस्था तुम्ही कित्याक आपणायली ना, हो मोठो प्रश्न आसा। तुमकां सगळे गोंयकार सांगताले की आमची जंगलां, आमची जनावरां, आमची झाडां, आमची पेडां, आमचो सैम हो वाटेयात, हो प्रोजेक्ट गोंयांत नाका। आनी आयज हो पिकी लायटीचो मंत्री हे मान्य करता आनी मानून घेता। आयज तेका कळ्ळां की तानमार प्रोजेक्ट जावंक शकना। कालच्या पत्रकार परिशदेंतल्यान उघड जाला की हो सरकार, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सैम, जंगली जनावरां, जीव जंतू, वनस्पती हे काबार करपाचो सरकार जावन आसा। येणाऱ्या जून म्हयन्यात ह्या देशांत इंडिया सरकार जातले आनी इंडिया सरकार जाल्या उपरांत ह्या गोंयांत चालीक लायले हेंच्यांनी हे 3 प्रोजेक्ट, 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे बंद जातले, हे उतर काँग्रेस पार्टीन दिला, हे बंद जातले। त्याच बरोबर हो तानमार प्रोजेक्ट सुद्धा बंद जातलो आनी जेचे वरवीं गोंयचे जे पर्यावरण आसा, जे दोंगरांनी आमचे जीव जंतू वनस्पती जनावरां आसा तेंचे रक्षण करपाची जबाबदारी, सैम राखपाची जबाबदारी काँग्रेस घेतली। आता कर्नाटक सरकाराचोय उल्लेख त्या मंत्र्यान केलो। कर्नाटक थंयसर काँग्रेस सरकार आसा, सो कर्नाटकांतल्या काँग्रेस सरकारान जे वन क्षेत्र आसा ते दुसरे कडेन वळोवपाक आक्षेप घेतलेलो आसा। आता कर्नाटक काँग्रेस सरकारान हे अशें कित्याक पावल उबारले की काँग्रेस सदांच जीव जंतू, सैम, पर्यावरण, सैमाची प्रणाली हे सगळे सुरक्षीत दवरपाक काम करता आनी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारान हो बरो वावर केल्लो आसा। काँग्रेस सदांच उदरगती बरोबर सैमाचे जे बॅलन्स आसा, संतुलन आसा ते सांबाळपाचें काम करता। सदांच काँग्रेस पार्टीन सैम वाटोवपाचें, लोकांचें आयकपाचें, लोकांचे फुडले पिळगी खातीर कितें बरें आनी कितें वायट हे चिंतपाचें काम सदांच काँग्रेस पार्टीन केल्लें आसा। तो दुसरे वाटेन भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आसा ते उदरगतीच्या नांवार कमिशन आनी कमिशना खातीर ते सैम पर्यावरण हेचो विनाश करपाचें काम आयज पासून तेंच्यांनी केल्लें आसा।